आमचे आदले मुखेलमंत्री आणि देशाचे आदले सुरक्षा मंत्री ऑनरेबल श्री मनोहर पर्रीकर यांचे देहांत जाल्ले आहा. तेच बरोबर आमचे आदले डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आणि म्हापशेचे आमदार श्री फ्रांसीस डिसुजा आणि आदले आमचे डेप्युटी स्पीकर तेंचे देहांत जाल्ले आहा. कॉन्डोलेटरी मोशन श्री राजेश पाटणेकरान मांडलेले आहा. तेणे मूव करचे. या सांगला म्हटला Speaker sir, डेप्युटी स्पीकर विष्णू सुर्यावाग. I stand to move the following condolatory motion. This House unanimously condoles the sad demise of Sri Manohar Parrikar, ex-Chief Minister of Goa and ex-Raksha Mantri of India, passed away on 17 March 2019. Sri Francis D'Souza, ex-Deputy Chief Minister of Goa, passed away on 14 February 2019. And Sri Vishnu Suryawag, ex-Deputy Speaker of Goa, passed away on 8 February 2019. Speaker sir, गोयचे आदले मंत्री Bab Rajesh Patnekar. Yeah, the motion is before the House. All those people who want to speak, I was of the opinion, because we have to take the vote on account, vote of confidence. And those who like to speak, I would suggest within 2 or 3 minutes, or leaders of political parties, Indian National Congress, the MGP, Bharatiya Janata Party, आणि एकटो इंडिपेंडंट. कित्याक म्हाका दिसता उलोवपा सारकें खूब आहा. तिगूय लीडर NCP, Nationalist Congress Party, all political parties, Goa forward. उलोवपा सारकें खूब आहा. 2 दीस सोंपचे ना, म्हणजे पावचे ना आमकां. सो म्हाजो रिक्वेस्ट आहा टू ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ऑगस्ट हाऊस, पॉलिटिकल पार्टीचे सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लिडर्स, तुमी थोडक्यान तुमची भावना व्यक्त करची आणि इंडिपेंडंटान एकट्यान कोणे तरी उलोवचें. हे म्हाजें रिक्वेस्ट ऑगस्ट हाऊसाक. कित्याक नाजाल्यार टायम सोंपचो ना. हांव जाणा सगळे जाण उलोवंक सोदता म्हणून. सो लेट अस स्टार्ट. बाब राजेश पाटणेकर. स्पीकर सर, देशाचे माजी रक्षा मंत्री आणि गोयचे माजी मुख्यमंत्री बाब श्री मनोहर पर्रीकर 17 मार्चाक आमकां सोडून गेले. एक असामान्य नेतृत्व, अ मॅन ऑफ विजन. ज्या मनशान मुख्यमंत्री म्हणून, विरोधी पक्षनेते म्हणून आणि आमदार म्हणून जी कितें कामगिरी ह्या विधानसभेन केली आनी तेजे पडसाद सबंद गोव्यान उमटले, हेचो प्रत्यय आमकां काल त्यांच्या मरणाक आयलो, त्यांच्या अंतंत्रे गेलो. स्पीकर सर, देशांतल्या राज्यांनी, खंयच्याच राज्यांनी ज्यो स्किमी केन्ना एप्लिकेबल जावना त्यो स्किमी मनोहर भाईन ह्या गोव्यान हाडल्यो. फॉर एग्जाम्पल सायबर स्कीम, लाडली लक्ष्मी गृह आधार DDSY. गोव्यातल्या खंयच्याच घरान ही स्कीम, एक तरी स्कीम पावंक ना अशें एकू घर ना. 99% पावलेले आसा. हितून मनोहर भाईचें यश आमकां दिसून येता. जे काही प्रोजेक्ट हाडले, गोंयच्या फुडल्या 25 वर्सांची गरज कितें आसा हे पळोवन हे विजन तेंच्यांनी आपल्या दोळ्या समोर थेयले आनी त्या प्रमाणे प्रोजेक्ट ह्या गोव्यान हाडले. तेजो फायदो आयज हळू हळू गोंयच्या जनतेक जायत आसा.
विधानसभेतलें कामकाज जर आमी पळयलें तर एक असो मुख्यमंत्री आसलो जो आपल्या फाटल्या लॉबीन बसतालो फायली क्लियर करपाक. हांगा असेंब्ली चलताली, दोळे फायलीचेर आसताले, कान सभागृहान आसताले. आपलो मंत्री जर खंय अडचणीन येयलो आन्सर दिवपाक, टप्पूर एका मिनटान लॉबीन हावजान धांवन येवप आनी आपल्या मिनिस्टराक हेल्प करप टू गीव द आन्सर. असो मुख्यमंत्री हांवें केन्ना पळोवंक ना. आपल्या आमदारांनी विधिमंडळाचें कामकाज समजून घेवचें, वाचचें, तेची स्टडी करची हो ताचो सदीत आग्रह. मनोहर भाई आमचे आमदार तापताले, केन्ना केन्ना रागावर जाताले, पण त्या तापपा फाटसून, रागा जावपा फाटसून एक माया आसली. आमी आमदार तेजेर केन्ना रागार जावना. आपले सबंद आयुश्य गोंयच्या हिता करता आनी विकासा करता तेंच्यांनी अर्पण केलें हो भाईचो मोठो गूण. एक सामान्य मनशाक आमदार करप हें तेंच्यांनी गोंयान दाखोवन दिलें. आपल्या पार्टीक शुन्यानसून गोंयच्या राज्यांत सत्तेर हाडली, 1 फावटी 3 फावटी, हे तेंचें मोठें यश. आनी सगळ्या गोंयच्या सगळ्या कम्युनिटीन लोकप्रिय आसलो हो नेतो आयज आमकां सोडून गेला, हेजें आमकां दुख्ख दिसता. आनी म्हाका दिसता तेजी जी कामगिरी आसा त्या पासून आमी कितें धडो घेतले, आमी शिकतले आनी तेंची जी स्वप्नां आसली फुडली ती आमी पूर्ण करपाचो प्रयत्न करतले हें सांगपाक म्हाका खुबसो उमेद जाता. तेंच्या आत्म्याक शांती लाभो आनी तेच्या कुटुंबाक धीर येवचो अशी हांव प्रार्थना करता. स्पीकर सर, एक्स डेप्युटी चीफ मिनिस्टर आनी एक्स MLA ऑफ द म्हापसा Sir Francis D'Souza, a very popular person, a minority face of the BJP party, continuous जिखलो. मार्जीन अशी आसताली 8,000 9,000 ही मार्जीन तेंची. आनी आपल्या बरोबर तेंच्यांनी जी नांवां सुचयली पार्टीक, बाबा ह्या मनशाक आमदार तिकीट दिवची म्हणून, आनी तो मनीस निवडून येतलो म्हणून पार्टीन मानलें. आनी बाबुशाच्या उतराचेर खुबशे नवीन आमदार ह्या BJP पार्टीन ह्या विधानसभान हाडले. बाबुशाक he was the first, before becoming MLA, he was the president of the Maapsa Municipal Council. तळागाळासून वयर येयल्लो हो मनीस, ज्या मनशाक भोंवपाची खूब आवड, स्टडी करपाची खूब आवड, जी डिपार्टमेंटां तेंणी सांबाळ्ळी तेणी सगळो अभ्यास केलो आनी आमकां सुद्दां मदत केली. तांकां भोंवपाची आवड आसल्या कारणान आमी सुद्दां केन्ना केन्ना म्हणटाले, बाबूश पावसान आमकां काही आमदारांक रेस्ट आसता, काम व्हडशें नासता, थोडोसो रेस्ट मेळटा आमदारांक पावसाच्या दिसांनी. बाबूश आयज खंय तरी या मरे म्हणून आमी बाबूश फटाक करून आमची तयारी करतालो आनी 4-5 दीस आमी खंय तरी भोंवन येताले. असो हो मनीस, ताका जो आजारी पडलो, ज्या आजाराचो परत आनी सारको जालो ना आनी आमकां सोडून गेला, ताका पण म्हाजी श्रद्धांजली. एक्स डेप्युटी स्पीकर बाब श्री विष्णू सुर्याबार्क, एक मोठो कवी, मोठो लेखक, अस्तपैलू व्यक्तिमत्व, त्याच्या जो आमदार जालो हे विधानसभेचें भाग्य. आमदारकीच्या काळान प्रखर अशे कामगिरी ह्या सभागृहान, ज्या हितून कवित्व आसलें, रोखठोक भाशा, प्रत्येक सब्जेक्टाचेर आपलो विचार मांडपी असो हो मनीस अकस्मात आजारी जालो आनी आमकां सोडून गेलो. ताका पण श्रद्धांजली, तेच्या आत्म्याक शांती लाभचो, तेच्या घरकारांक धीर येवचो अशी हांव प्रार्थना करता आनी म्हाजी उलोवप सोंपयता. थँक्यू. One independent MLA. Independent लिस्ट व्हडलें दामलेलें आहा. Soglandi, not only leaders, because it is, we have to express ourselves in the house. What is there if everybody speaks? Within 1 hour, 15 minutes we'll finish. We'll be in time for the confidence motion, Speaker, sir. You all are breaking your own rules. You are breaking his rule? Yeah. Otherwise, you keep it open for everybody. Next time, we'll do the same thing. Speaker sir, आमची सायडीन हांव उलयतलो. By the way, Speaker sir, by the way, this was only for specific for. Speaker sir, म्हाका दिसता आमी
जर ते म्हणटा तशेंच आसत जाल्यार तांच्या सायडींतल्यान ते एकटे उलयतले, आमचे बाकी पार्टीचे लिडर उलोवनी. आनी एकूच म्हजें म्हणणें सगळ्यांक रिक्वेस्टूय आसा, आमी प्रत्येक खूब फुडले फावटी आमकां उलोवपाची संदी मेळटली त्या विशयाचेर, तेन्नाय आमच्यान एक्सप्रेस करूं येता. त्या खातीर आमकां खंय तरी तांकां श्रद्धांजली दिवप ही म्हत्वाची आसा. त्या दृश्टीन आमच्या पार्टींतल्यान मावेन उलयतलो, तुमच्या पार्टींतल्यान थोड्या इंडिपेंडंट पैकी कोण एकट्यान ठरोवचो, तशें करूया. So, Honorable Shri Movin Gudino. Speaker sir, I rise here to support the condolatory motion moved by Honorable Member Shri Rajesh Patnekar. Even though he has moved this particular motion, I think everyone present here is connected and would feel like doing the same. And that is, those are wishes coming right from the heart. When somebody's personality is larger than life, when somebody's presence is almost felt at every decision that is taken while running a state, such colossal was his figure that one cannot stop thinking at every point how much this particular personality called Manohar Parrikar impacted the life of the citizen of this beautiful state of Goa. First of all, Speaker sir, nobody ever rose to become the Chief Minister with a high qualification of being an IIT alumnus. That means for the first time, the state which is recognized with the highest rate of literacy was able to produce one of its kind. Perhaps we can say it would be very difficult to get another Manohar Parrikar in this state. His performance towards building a modern Goa, his performance towards taking this state forward in every aspect of development is a testimony to what the man has done for the transformation of this beautiful state. The biggest contribution which is there vividly before everybody's eyes, everybody who comes from all over the world, not only from the rest of the country, move over Atal Setu, the new bridge that has been constructed. This itself proves that he was alive to the needs of infrastructure development of the state. And it is not only he rested with the Atal Setu bridge being built. Today, at a fast pace, you have another similar development, the signature Zuari Bridge, which is being built. And even though the state did not have money at that point of time, he went to the extent, such was his confidence, that somehow he will raise the resources, whether it was Mandovi or whether it was Zuari. And he made, during his lifetime, he made the third Mandovi bridge happen, which is Atal Setu. Like this, I can speak volumes of the various infrastructure works that he has launched. His vision was to build a modern Goa. His vision was to build such infrastructure works which impacts the common man. His vision was to improve the quality of life of Goans. And this is what he this was not only his vision, he worked until his last breath to fulfill the vision. I have seen various chief ministers, and I would wonder, Speaker sir, sometimes what development that takes place, was it not enough if we had bureaucrats running the show? I used to wonder that time. In fact, when Mr. Manohar Parrikar invited me to join the BJP, I compared him, I said, I get the same feeling as I used to get with Rajiv Gandhi when he was Prime Minister, when he used to call me for various discussions. And at your invitation, I will not hesitate to join your party. I remember those days, he gave me the option
Even if you contest as an independent, we can support you. It is your decision. I said, with a visionary leader like you, whom I believe can truly transform Goa, I will join the BJP. And I have seen your tallest national leader, Narendra Modi ji, functioning in a manner that nation is bound to march forward. Today, which citizen of this country is not aware? Is it not a pride for Goa or a Goan to be recognized at the national level? In the past, we have had members of parliament from Goa of other national parties. Today, you have 2 union ministers. You had Sri Manohar Parrikar as defense minister, controlling the defense of this huge country. And to his credit, which is remembered today, is the surgical strike he carried out. It removed India out of the artificial boundary that we ourselves has bound ourselves in spite of our capability. He helped show what is the capability of this great country. He showcased India as one of those emerging superpower which will not keep quiet for anything that happens and everything that happens which is detrimental to national interest. He had the courage to do it. Is it not a pride for us Goans that one Goan could rise to this particular level, Speaker Sir? It should be a matter of great pride, whichever party you may belong. As a Goan, this is truly the national pride. With great sacrifice, who would sacrifice a position like that of the Raksha Mantri of this big country and come down at the request of alliance partners, at the request of his fellow Goans, to come and rule this small, tiny state, Speaker Sir? Mr. Gudino, दोग जाणांनी उरल्या तुवें उल्लेख करपाचे. So थोडक्यान, just in 2 minutes. I have to speak on the other two people minutes. also. Yes. Speaker Sir, the attendance at the funeral itself, whether it was the Honorable Prime Minister, whether it was union ministers, whether it was deputy chief ministers from other states, the common folk of Goa, the common people, big people, industrialists, is testimony of his acceptability among one and all, every Goan in this particular state. While paying homage to him, Speaker Sir, you are cutting me short. Words are not enough. But let us all resolve, at least in one thing, the vision that he had for Goa, the honesty what he displayed, the sincerity what he displayed until his last breath. Let us at least try to be something close to that when we think of Goa, when we think of the interests of the state of Goa. This should be very dear to our heart, which will enable us to take the right decisions and not take any decision which would impact the good of Goa. Speaker Sir, similarly we pay condolences to Sri Francis D'Souza, who was the Honorable Deputy Chief Minister, a very simple man with very high thinking, who at one point of time won with the highest ever margin in a constituency what one can win, which again was a measure of his popularity in that constituency, his popularity in Goa. He was the true minority face in the BJP when people dreaded and said that it is a communal party, how can minorities be in that party? He had the guts to be in that party and be of immense importance. And he rose to be a big leader in that particular party until, unfortunate that it is, the disease took him away, his sickness took him away. Similarly, I would also condole Sri Vishnu Vag, a literary figure. Perhaps there will not be another writer like him, a person who could write volumes, who could write so well and translate his thoughts into beautiful writing that he would always be remembered as one of the top literary figures and a true poet, and who expressed himself in different ways, including to the social cause of Goa and Goans. With this, Speaker Sir, I pay my homage to their families, and I pray to the God Almighty
give all of them strength, to their family strength to face the bereavement. Thank you, Speaker, sir. Shri Govind Gowde. Oh, boss. Yes, please. Speaker, sir. आजचो कंडोलन्स मोशन जो मूव केल्लो आसा ताका तेंको दिवपाक हांव उबो आसा. मनोहरजी पर्रीकर, विष्णू सुर्या वाघ आणि स्वर्गेस्त फ्रांसीस डिसोजा हांच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी हांव देवा लागीं प्रार्थना करतां. मनोहरजी पर्रीकर गोंयच्या इतिहासान भाऊसाहेब बांदोडकराच्या उपरांत प्रचंड अशें लोकप्रियता मेळिल्लें एक राष्ट्रीय व्यक्तिमत्व प्राप्त जाल्ले गोंयकार आशिल्ले. कुशल प्रशासक आणि सबंद राज्यां भितर एक दांडगो जनसंपर्क आशिल्ले एक फुडारी. आणि सगळ्यांत महत्वाचें म्हणल्यार राजकारणांत शिक्षण आणि पात्रतायेक महत्व दिवपी कांय दुर्मिळ फुडाऱ्यां पैकी एक फुडारी. मूलभूत सुविधांची बांदणी, उद्देगाक प्रोत्साहन, शिक्षणाचो दर्जो उंचोवपाक गुंतयल्ली राजकीय इच्छाशक्त हाका लागून गोंय मनोहरबाब पर्रीकाराक सदांच याद दवरतले. तसोच विरोधी पक्ष नेतो आसतना सबंद गोंयच्या लोकांचे ज्वलंत विशय योग्य वेळाचेर मांडून आणि त्याचो पाठपुरावो करून ते करून घेवपा खातीर एक मौलिक कार्य केल्लें. आणि त्याच प्रमाणे जो RTI जो ॲक्ट जो आशिल्लो तो RTI ॲक्टाचे अंतर्गत जी माहिती मेळून त्या प्रश्नाक ती उत्तरां मेळून दिवपाचें एक मौलिक कार्य हे आमच्या फुडाऱ्यान केल्लें आशिल्लें. तांच्या मंत्रिमंडळाक वावुरपा खातीर म्हाका संदी मेळ्ळी. त्या संदर्भांत खूब कितें हांव शिकलो आणि जे वेळाचेर गोंयच्या विधानसभेन हांव पावल दवरलें त्या वेळाचेर ताणेन दिल्लो आशिर्वाद हो खूब म्हाका कितें कितें सांगून गेल्लो आसा. अशा वेळाचेर तेज्या आत्म्याक परत एकदां चिरशांती लाभची आणि ताज्या घरच्या कुटुंबाक तांकां हें दुख्ख झेलपा खातीर तांकां यश आणि उदंड आयुश्य प्राप्त करून दिवचें हें परत एकदां ईश्वरचरणी प्रार्थना करतां. जो विष्णू सुर्या वाघ गोंयचें अश्टपैलू अशें व्यक्तिमत्व आणि खास करून बहुजन समाजाचो एक बुलंद आवाज, ज्या आवाजान आणि आपल्या लेखणींतल्यान ज्या बहुजन समाजाक आज निदिल्ले आशिल्ले ते जागे केले. खरें आपले घटनात्मक दिल्ले अधिकार आपूण कोण आशिल्लो ह्या संदर्भान आपले साहित्यान व्यवस्थीत मांडणारो आणि खास करून शेतकरी समाज जो आसा, कष्टकरी समाज जो आसा, जो श्रमजीवी जो आसा, ह्या श्रमजीवी समाजाक एक मोठें धैर्य देणारो हो राजकारणीच न्ही, एक कवी, एक नाट्य दिग्दर्शक ताजे संकल्पकूच. आणि ज्या वेळाचेर राजकारणान हांवें हें पावलां मारिल्लें आशिल्लें त्या राजकारणाच्या तळ्यान म्हाका वडोवणारो होच विष्णू सुर्या वाघ आशिल्लो. ताजे आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी हांव ह्या वेळार देवा लागीं प्रार्थना करतां. आणि अत्यंत महत्वाचें म्हणल्यार फ्रांसीस बाब डिसोजा अत्यंत संत स्वभावी, स्मितहास्य. आणि ज्या वेळाचेर हांव आंदोलनांतल्यान मुखार आयिल्लो भुरगो त्या वेळाचेर आंदोलनाक सातत्यान आमकां हें जावपाक जाय हें सातत्यान आमच्या कानान येवन सांगणारो, सातत्यान आमकां सपोर्ट करणारो आणि मायनॉरिटीचो फेस जो केन्नाच मुखार बसलो जाल्यार संत पयलू तुमकां आयकून घेणारो हो एक फ्रांसीस बाब डिसोजा आशिल्ले. आणि सगळ्यांनी वेगळे वेगळे पद्दतीन तांचे विशय मांडिल्ले आसा. हांव परत एकदां ह्या तिनी जे आज मुखार दवरलेले सभागृहांत फ्रांसीस बाब डिसोजा, त्याचबरोबर विष्णू सुर्याजी वाघ आणि मनोहरजी पर्रीकर यांच्या आत्म्याक चिरशांती लाभची अशी परत एकदा ईश्वरचरणी प्रार्थना करता आणि हांव थांबतां. जय हिंद. श्री चर्चिल आलेमांव. स्पीकर सर, हावजांत राजेश पाटणेकार MLA हें कंडोलेन्स मोशन हाडलां. आमचे सर्गेस मनोहर पर्रीकार चीफ मिनिस्टर,
डिप्युटी स्पीकर डिप्युटी CM फ्रांसीस डिसोजा आनी डिप्युटी स्पीकर विष्णुबाग हाचेर उलोवपाक म्हणून हांव खूब लायिल्लो आसा. जेन्ना सांगपाक जाता जेन्ना आज थोडे जाण उलयल्या मनोहर पर्रीकार म्हणटा तो एक जेन्ना ऑर्डर दिली ती ऑर्डर करपी आनी तेगे ऑर्डर दिली की ना सगळे IAS ऑफिसर जावं खंयचेच भिताले आनी काम करताले. एक वर्स मायज जालें दुयेंत जालो दुयेंत जात्रीच हावजांत कांय चलना जालें. तरी आसन तो हिंग उब रायलो सगळे ताका भिताले. कित्याक भिताले ताका एक कमांड आशिल्लो. चीफ मिनिस्टर म्हणटा ताका एक कमांड आसपा जाय. जेन्ना आपूण फुडें गेलो फाटीं येवप ना आनी हें तेकोडे आशिल्लें. आनी जेन्ना तेणें हे हावजांत एक व्हडलें काम केलें म्हणटा तें वर्ल्डाक फुटबॉल म्हणटा एक गेम व्हडली आनी तेणें दिलें स्टेट गेम म्हणटा ती फुटबॉल आनी त्या फुटबॉलाचेरय तेणें स्कीम केली. लास्ट वर्साक स्कीम केली त्या प्रमाणे चर्चिल ब्रदर्साक 3 करोड तेणें सँक्शन केले ऑन द स्पॉट रोखडे मेवले. पूण जेन्ना तो दुयेंत जालो 3 करोड पत्ते सँक्शन केल्ले हे शे मेळना. कोण आयकना. कितले जाणां फोन केलो आतां जालोलो आतां जालो तो मुखेल मंत्री आमचो आदलो स्पीकर बा प्रमोद ताणें जावं विजय सादेसाय मिनिस्टर हेमी आमचो स्पोर्ट्स मिनिस्टर कितले पावटी फोन करप कितले पावटी सांगलें दी ना. कित्याक तो दी द्या कमांड ना. ताका लागून आज हे कमांडा लागून आज ही BJP स्ट्रॉंग जाली सारकी स्ट्रॉंग कमांड आहलो ताका. त्या फाटल्यान कोणाको कमांड आसता खबर ना म्हाका दिसना. कित्याक जो मनीस आज बाब मोविन गुदीन उलयला सारक्या की तेगे एक विजन सांगिल्लें जालें आनी जातालें. आयज तो दुयेंत जालो झगडलो दुयेंसा कडेन. ते दुयेंस कोणाको जावपाक शकता. मनशाक देवान रचला तेन्ना येवपा जाय ते देवा कडेन आहा. आमच्या हातीन ना तुमच्या हातीन ना. पूण जेन्ना इतलो मदें कोण दुयेंत जातले कोण आनी कोण आसतले खबर ना. कितले जाण जावन गेले. पूण प्रॉब्लेम कितें आहा तो दुयेंसा कडेन बरो झगडपी फायट केलें तेणें आनी फायट केलें म्हणून ताका देवान दुयेंस जावन पासून 1 वर्स मायज दवरलो. सोरी तरी ते दुयेंस पड जाल्लें जालोले मनीस म्हाका दिसना 3 म्हयन्या वयर कोण वल म्हणून वल ना. तो फायटर आनी असलो चीफ मिनिस्टर आतां जाला हांव कोणाक क्रितीक माना. असलो चीफ मिनिस्टर तुमचे कडेन BJP कडेन फ्युचराक जावपाक डिफिकल्ट. तें म्हाका दिसता ते तुमगे हांव नको. कित्याक चीफ मिनिस्टर म्हणटा तो कॉमंड ह्या वाटेन काँग्रेसी वदान राणीक वाचलो कॉमंड त्याच्या फाटल्यान जाय जाण जालें चल्लां. तुमगेले मुखार जातलें चलतलें कितको चलतलें केस चलतलें हांव नको. पूण हें म्हाका दूख जाल्या आनी इतली दूख जाल्या जर तो ना तुमकां कोणाक कांय जायना. फकत एक म्हाका उलोवपा दी तुका डिप्युटी केला मातसो राव. तेणें पयलो पळय चीफ मिनिस्टर जाला तेन्ना एक डिप्युटी केल्लो आनी तो जाल्यार फ्रांसीस
तो पयलपाट जालो त्या जाणा मागीर तेणें कमांड नो डिबेटी एकलो मनीस आतां दोग जाण केलें मरे बरें रावपाना दोग जाण केले कितें जाता तें कांय सांगूंक जायना दोग जाण डिबेटी फर्स्ट टायम म्हाका खबर ना आयक जेन्ना कमांड म्हणटा तें तेका आशिल्लें देखून दुसरे पाटी तेणें डिप्युटी म्हणटा नाका तुमी रावताय रावाय काम कोताय काम कराय हें तेका आसलें हांव ते कडेन मागतां देवा कडेन मागतां ताका देवान तेणें बरें काम केलां ताका लागून ताका स्वर्गार वचचो तेगे फॅमिलीक सदांच मुगेले एक आवश्यान तांकां रिलीज आसूं तेणें तांकां मागचें ते फॅमिलीक दुसरे वाटेन फ्रांसीस डिसोजा GPD CM ह्या हावजान आसलो खूब दूख जाली गेलो पूण प्रॉब्लेम जो फ्रांसीस डिसोजा म्हूण पळय तो पयलो कौन्सिल म्युनिसिपालिटीचो कौन्सिल आसलो म्हजे बरें येवपी हांव जेन्ना पॉलिटिशियन सदां लोकांक सांगपी तो ह्या मनशान आपल्याक जाय तो सपोर्ट केला आज पासून विचारपाक जाता कोलसोम जात्रेच पयलीं तो इलेक्ट जालो गोवा राजीव काँग्रेस उपरांत ताका कॅप्चर केलो BJPन आनी उपरांत ताणें BJPचेर राज चलयलें लोक ताका मानतालो देवान ताका बेगीनूच स्वर्गार पावयल्या पुरो म्हणून मागतां तेगे फॅमिलीकूय बरें जावचें म्हणून मागतां तिसरो विष्णू वाघ आवाज कोता खूब विष्णू वाघ पळय म्हणटा एक बरो पळयत एक बरो सोशल वर्कर EGDB पार्टी हांवें केली विष्णू वाघ खूंय आहा बॉम्बे शिवसेनान जॉयन जालो आसलो तेन्ना हावजान कळोंक जाय तें विष्णू वाघ म्हणटा तो हावजांत कळपाक जाय तो शिवसेना जॉयन जालो आसलो बॉम्बे तेन्ना EGDB पार्टी केली म्हगे फ्रेंड तो हांवें विष्णू वाघाक फोन केलो विष्णू वाघ तूं सारक्या मनीस म्हाका जाय तूं गोंया यो आनी ताका तेन्ना तो गोंया येयलो आमी EGDB तो जॉयन जालो खूब तेणें भाशण केली आनी उपरांत ताका हितून कॅप्चर केलो आनीक तो आमदार जालो जायत्यान काम केलें जायतो आवडटालो तेजे भाशेन मुखेल मदीं CM आवडटालो जें बुल फायट आहा लोकांलें तें बुल फायट लिगल करपाक आतां आमगेलो विजय सरदेसाय आवडटा सो जरी तरी आज पासून पारीकार चीफ मिनिस्टर तो जिता आसलो तें बुल फायटा खरेंच जाग्यार पडपाचें कित्याक आज गोंयांत लोक सगळो त्रासां पडला सो हांव मागतां तेगूय मनशांक चीफ मिनिस्टराक डिप्युटी CMाक आनी विष्णुवाक देवान तांकां आपल्या बरोबर दवरचें आनी तेमी मार्गदर्शन जावचें तुमकां कितें करून काम करपाचें हें करूं नाका तें ना कित्याक पारीकारान कोणालें ना म्हणना तुमकां आहा ती संवय जायत जाणांक तें जावपा जायना तेमी बरें म्हाका धाडचें आनी हांव मागतां देवा कडेन तांकां बेगीन स्वर्गावलो आनी तेजे फॅमिलीक बरें जावचें Honorable Minister Shri Vijay Sardesai. Babu. Honorable Leader of Opposition. Babu. Now Sajmal, I thought you are not speaking. एक मिनिट I'm speaking. ऑनरेबल अपोजिशन लीडर उलयतात पयलीं ना तेणे लास्ट उलोवप तेजे उपरांत तुमी लास्ट No, I'm speaking, but ओके I'm thought speaking you- now. 1 minute. I thought this Babu. I thought you didn't want to speak. Speaker sir, I rise to support the condolence motion moved by my colleague, Mr. Patnekar. Speaker sir, बाब मनोहर पर्रीकाराच्या मरणान गोंयांत राजकारण आनी गोंय एक बदलना अशें बदलना
की एन इरा हॅज कम टू एन एंड. मनोहर पर्रीकर म्हणटा तो एक लिडर जाणे सर्वसामान्य मनशाक जाका पॉलिटिकल लिनिएज ना तो मनीस आमदार जावंक शकता, मंत्री जावंक शकता आनी केन्ना केन्ना मुख्यमंत्री पसून जावंक शकता हें दाखोवन दिल्लें आहा. आनी दॅट इज वाय ही आमकां एक प्रेरणा चड करून सर्वसामान्य लोकांक, मिडल क्लास लोकांक, की टॅलंट आनी मेरीट म्हणटा ताजेर राजकारणांत मनीस येवंक शकता. ताणें आनी एकूय दाखोवन दिल्लें आहा, तो सेल्फलेस आनीक सगळ्यांचो इन्क्लुजीव डेव्हलपमेंट म्हणटा तेजें केलें. तातूंत आयची BJP लेजिस्लेचर पार्टीन मायनॉरिटी चड आहा मेजॉरिटी कम्युनिटी परस. म्हळ्यार देशान पसून BJPचें रूप बदलपी असो एक व्हडलो लिडर जो एक गोंयचो मुख्यमंत्री आशिल्लोच आनी एक थोड्या टायमार डिफेन्स मिनिस्टर आसत, पूण ताचें मरण जावन आमकां कळून आयलां देश ताका कितलें लेखतालें तें. स्पीकर सर, एक अमूल म्हणटा ताजें एक हें येता, कार्टून येता. तो अमूल कार्टून कितें म्हणटा, हे खेपेचो अमूल कार्टून सारको बाब लुईजीन फलेराच्या हॉटेलाच्या पयलीं त्या टर्नाचेरूच अमूल कार्टून आसता. तो अमूल कार्टून हे खेपे म्हणटा हर गोवन का मनोहर. स्पीकर सर, मनोहर म्हणल्यार अर्थ कितें? वन हू विन्स ओवर द मायंड. स्पीकर सर, this Manohar did not only win over the mind, he even won over the hearts. The hearts not only of Goans, he won the hearts of the country. म्हणून ताजो तो कार्टून आयला. कार्टून कोणाचोय येना, जे देशान एक घडणूक कशी जाता, व्हडली घडणूक, ताजें एक्सप्रेशन ते कार्टून दिता. स्पीकर सर, मनोहर पर्रीकाराक जेन्ना पॅन्क्रिएटीक कॅन्सर जालो, ताजे थोडेच मिनटां पयलीं हांव ताजे बरोबर ताज्या ऑफिसान बशिल्लो. ताजे पोटान दूख जावपाक लागली. ताजे मागीर सांजचो ताका GMCन व्हेलो. दुसरे दिसा हांव एक लग्ना खातीर मुंबय गेल्लो तेन्ना ताका एडमीट केल्लो हातून आमच्या लिलावती हॉस्पिटलान. आनी थंय ताका दोतोर पळयतालो, एक दोतोर जगन्नाथ म्हणून. हो म्हजे भयणीचोय दोतोर आशिल्लो आनी हो ऑन्कॉलॉजिस्ट. सो भितर गेलो तेन्नाच म्हाका कळ्ळें बाबा हें कॅन्सर, हें प्रॉब्लेम म्हणून. तो ते फेस करूंक तेन्ना तयार नाशिल्लो. म्हळ्यार ही वॉज स्कर्टींग द इश्यू. इतलें झडक करून फास्ट अशें जावंक शकता काय म्हणून. हेच डॉक्टर जगन्नाथान एक ऑबिच्युरी बरयल्ली आहा. आनी तो म्हणटा की इज द ऑनेस्ट हार्ड वर्कींग पिपल्स पॉलिटिशियन म्हणून. असलो आपल्यान पॉलिटिशियन पळोवंक ना म्हणून. तो म्हणटा आय सॉ हिम विथ द करेज टू स्मायल इन द फेस ऑफ द इनएविटेबल म्हणून. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेन्ना ताका हातून त्या हॉस्पिटलान आयलो, लिलावतीन आयलो, खबर आसतना की पॅन्क्रिएटीक कॅन्सर आनी ह्या स्टेजीचेर कितलो तेंप आपल्याक व्हरूंक शकतलो हें जाणा आसतना पसून टू स्मायल, टू हॅव द करेज अँड स्मायल इन द फेस ऑफ द इनएविटेबल म्हणटी ही क्वॉलिटी आसपी लिडर. स्पीकर सर, तोच जगन्नाथाचेर एक उतर बरयता की ही फॉट द टफस्ट वॉर ब्रेवली इवन आफ्टर नोईंग द आउटकम. आउटकम जाणा आसतना पसून गॅर झगडप हें व्हडलें एक क्वॉलिटी एक मनशाची. ही ताणें दाखयली म्हणटा दाखयता. डिफेन्स मिनिस्टर आसतना ताणें खूब केलें. एक पिक्चर पसून आयलें जोश म्हणटा तो कितें म्हण ताजेर तो सांगता. पूण ताजेर एक लेफ्टनंट जनरल सतीश दुआ म्हणून एक जनरल आहा, ताजी ट्वीट हांव पळयतालो काल. ही लेड द आर्मी इन काश्मीर. आनी स्पीकर सर, तो बरयता की ही इज सिटींग इन माय ऑफिस गेव द गो हेड फॉर अ बोल्ड रिपोस्ट विच वॉज द सर्जिकल स्ट्रायक 10 days आफ्टर अ सुइसायड अटॅक इन उरी. म्हळ्यार कितें, तो येवन ताज्या ऑफिसान बसून ताणें डायरेक्शनां दिली म्हणून कशें हो सुइसायड स्ट्रायक जावचो म्हणून, हो सर्जिकल स्ट्रायक जावचो म्हणून आफ्टर द सुइसायड अटॅक इन उरी. स्पीकर सर, थोडेच पॉलिटिशियन असे असतात जांकां इवन इलेक्शन कमिशन प्रेज करूंक शकता. तेन्नाचो 2012 इलेक्शन कमिशनर एकटो डॉक्टर खुरेशी म्हणून आशिल्लो. आनी बाब माथानी साल्दाना जेन्ना भायर पडिल्लो तेन्ना बाब माथानी साल्दानाचे बायलेक स्वेरींग करपाची आसली. एंड देर वॉज अ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एंड इट वॉज अ व्हेरी कंट्रोवर्शियल थिंग. आनी इलेक्शन कमिशनान सांगलें हें वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट जातलें म्हणून. तेन्ना बाब पर्रीकारान तें मानलें आनी मानलें की मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट म्हणटा सुप्रीम म्हणून. तेन्ना तो डॉक्टर कुरेशी
काल ट्वीट करता की ही इज द ओनली पॉलिटिशियन दॅट आय हॅव कॉम्प्लिमेंटेड इन माय बुक म्हणून. ताजें एक पुस्तक आहा, एन अनडॉक्युमेंटेड वंडर द मेकिंग ऑफ द ग्रेट इंडियन इलेक्शन. आमच्या देशान जे इलेक्शन जाता इज द बिगस्ट इलेक्टोरल कार्नवाल दॅट वी हॅव. आनी हो कसो करप ताजेर इलेक्शन कमिशन आपली तकली लायता. आनी ते खंयच्याच राजकारण्याक बरो म्हणनात. हो राजकारणी जिवंत आसतना ताजो एक इलेक्शन कमिशनान ताका प्रेज केल्लो. स्पीकर सर, हांव परतोय म्हणटा की विथ मिस्टर मनोहर पर्रीकार's death, an era has come to an end. Speaker sir, Manohar Parrikar was known as a modernizer. ताका प्रधानमंत्र्यान म्हणलो की इज द आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न गोवा. आज जे मॉडर्निटी गोंयांत दिसता, खंयचें इन्फ्रास्ट्रक्चर सांग तूं, हें पर्रीकारानूच केलां. आनी आय वील रिपीट वॉट आय सेड लास्ट टायम की ही डीड नॉट ओनली बिल्ड ब्रिजीस, ही डिडंट बिल्ड वॉल्स. ताजे खातीर आमचे असले लोक वचून ताजे बरोबर आयले. कित्या खातीर आयले? कित्याक तो इन्क्लुजीव डेव्हलपमेंट म्हणून जें आशिल्लें, इन्क्लुजीव डेव्हलपमेंट म्हणटा तें गरजेचें. सगळ्यांचो डेव्हलपमेंट, सबका साथ सबका विकास म्हणटो म्हाका दिसता बीजेपीक स्लोगन गोंयच्यान मेळिल्लो आहा. ताजेर मनोहर पर्रीकाराचें कॉन्ट्रिब्युशन आसतलें. सगळ्या समाजाक जे चर्चिलान म्हणलां, सगळ्यांक बरोबर घेवन फुडें वचप, हें गोंयच्यान तांकां ही दिशा दाखयली आसूंक शकता अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, आमी मनोहर पर्रीकाराची लेगसी फुडें व्हरपाक ह्या सरकारान आहा. आनी जें ताणें सुरवात केल्लें तें मुखार व्हरपाक आमी हांगा आहा. चर्चिलान आमकां याद करून दिवपाची गरज ना. 2 मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री जाले म्हणून ही नविदाद न्ही. चर्चिल काँग्रेसीन आसतना 2 उपमुख्यमंत्री जाल्ले, नाजाल्यार ताच्या फाटल्यान बसला, ताका विचार. तें ओगीच तें हिस्ट्री पयलीं शिकून यो आनी मागीर सांग. उपमुख्यमंत्री म्हणटा ते जाल्ले आहा, दोनदा 2 उपमुख्यमंत्री जाल्या. हांव हांगा क्वेश्चन आन्सर दिवंक येना. दीस इज अ कंडोलन्स मोशन. स्पीकर सर, एक आमी चिंतपाची गरज आहा. इन्क्लुजीव डेव्हलपमेंट म्हणल्यार कितें? इन्क्लुजीव डेव्हलपमेंट म्हणजे सर्वसामान्य सगळे गोंयांत डेव्हलपमेंट जावंक जाय. गोंय फुडें वचूंक जाय. आनी गोंय फुडें वतना आमी गोवा शूड बिकम अ हब फॉर द 3 E's: एज्युकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रिनरशीप. हें हाजें हब करचें म्हणल्यार एक मॉडर्न गोवा जातलें. द न्यू गोवा. हें द न्यू गोवा म्हणटा तें करप हें पर्रीकाराचें स्वप्न आशिल्लें. म्हाका दिसता हें स्वप्न गोंयकारपणाचेर आदारीत आशिल्लें. म्हणून हो सरकार पसून आमी डिस्पेरेट पार्टीचो सरकार केलो तेन्ना पर्रीकारानूच अनावन्स केलें की हो गोंयकारपणाचो सरकार म्हणून. आनी हो गोंयकारपणाचो सरकार फुडें चालू उरपाक आमी हे सरकारान आहा. स्पीकर सर, हांव पर्रीकाराक सपोर्ट केलो म्हणून आमकां खूब गाळ्यो पडल्यो, अजून मेरेन पडटात. पूण एक अशें आहा की जेन्ना सगळें जग प्रेज करता एक मनशाक, म्हाका दिसता गोंयकारांनी काळीज व्हडलें दवरूंक जाय. पळोवंक जाय आमचे मदीं अशे मनीसूय जाल्ले म्हूण, आमचे मदीं हावजान अशे मनीस आशिल्ले म्हूण जे देशाक दिशा दाखोवंक शकताले. म्हाका खूब खंत जाता की येदो व्हडलो मनीस भायर पडलो. आमी जेन्ना सरकार केलो तेन्ना आमी केन्नाच स्वप्नान पसून चिंतूंक ना की हे सरकारांचे लिडर नॅचरल डेथान मरूंक शकतात म्हणून. म्हणून हांव म्हणटा की कॅन्सर इज अ डिजीज which can not only kill the dreams of the patient or his family, it can kill the dreams of a state. अशें आमकां जाल्लें आहा. आमी बी स्वप्न जें केल्लें तें आमकां पर्रीकाराचें मरणान स्वप्न गेलेंशें दिसता. पूण तें जितें दवरूंक आमी हांगा आहा आनी हें जितें दवरूंक आमी सगळे कटिबद्ध आहा. आमी एक आहा आनी आमी दवरतले अशें हांव आस बाळगितां. हांव बाब मनोहर पर्रीकाराचे फॅमिलीक एक करेज आनी स्ट्रेंथ दिवची. येदें व्हडलें लॉस तांकां जें तांणी फेस केलां, गोंयच्या लोकांक स्ट्रेंथ दिवची. ही ती गोंयचे लोक म्हणजे ताजी एक्सटेंडेड फॅमिली, तांकां स्ट्रेंथ मेळची अशें म्हणून मागता. दुसरें म्हणल्यार बाब फ्रांसीस डिसोजा. बाब फ्रांसीस डिसोजा म्हणटा तो एक पिपल्स पॉलिटिशियन. तो डेप्युटी CM आशिल्लो आनी तो एक मायनॉरिटी कम्युनिटींतल्यान लिडर जावन BJPन इतले वर्सां आशिल्लो. म्हाका दिसता जे भशेन तो मतांनी जिखतालो, तुमी ताजेर रिसर्च करपाची गरज आहा. इतली मतान जिखूंक मनीस शकताच कसो काय म्हणून. 10,000 हजार मतां म्हणटा ती लोकांक पडटात. 10,000 हजाराची मार्जिनान जेन्ना मनीस जिखता, दॅट मिन्स ही हॅज समथींग सर्टनली स्पेशल अबावट हिम. आनी म्हाका दिसता की ही लिगसी ताजी बी ताज्या फॅमिलीन फुडें व्हरची आनी आमी ताका सपोर्ट करपाक आसतले हें हांव ताजे फॅमिलीक सांगूंक सोदतां. स्पीकर सर, विष्णू वाघ हो आमचो कलीग, एक वन ऑफ द बेस्ट ओरेटर्स.
राजकारणान इतलो बरो भाशण दिवपी आनी इतलो बरो बरोवपी बरोबर म्हाका दिसता खंयच हांवें जाल्यार पळोवंक ना. हो आमच्या हावजान आशिल्लो एक रोल ताका आनी खेळूंक जातालो, पूण लायफ एंड डेथ इज समथींग वीच इज नॉट इन अवर हँड्स. हें मदीं येवन ताचें बंद जालें. हांव तिगूय फॅमिलींक कंडोलन्स तुमचे कडच्यान पावोवचें म्हणून मागता. म्हाका उलोवंक दिलें म्हणून देव बरें करूं. ऑनरेबल श्री बाबू आजगांवकर 2च मिनटांनी, कित्याक एक्चुली तुमचो लिडर सुदीन धावलीकरूय उलोवपाचो आहा. 2च मिनटांनी. देव बरें करूं तुका स्पीकर सर. कारण हांव उलोवप न्ही, जाल्यार म्हाका दिसना की हांवें मनोहर पर्रीकारा बरोबर इतलें काम केलें तेजें म्हाका खंय तरी 2 शब्द उलोवपाक मेळचे म्हणून, कारण आमी बारीक समाजाचे. स्पीकर सर, तेजे बद्दल तुका हांव धन्यवाद दिता. स्पीकर सर, मनोहर पर्रीकर आमचे चीफ मिनिस्टर, तांकां श्रद्धांजली दिवपाक आनी आमच्या पाटणेकराचो ठराव जो मांडला ताका सपोर्ट दिवपाक हांव उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, आज ह्या पदाचेर जो हांव आसा एज ए मंत्री म्हणून, म्हाका पयलो मंत्री करपी म्हणटा तो मनोहर पर्रीकर. म्हणून ह्या असेंब्ली भितर जेन्ना पासून म्हाका मनोहर पर्रीकरान मंत्री केला तेन्ना पासून मंत्रीच आसा. ही 5वी फावट मंत्रीपद म्हाजी. स्पीकर, आतांच आमचो चर्चिल बाब उलयलो की BJP सरकार आसतना 3 कोटी मेळ्ळे. हें आमचें सरकार आसतना मेळटालें तुका, आनी खंय आशा धरनाक तूं. फुटबॉलाक स्टेट करपी आमी, स्टेट आमची फुटबॉल म्हणून, आनी आमी सांगता न्ही तुका, आनी तुका मेळटलें स्पीकर सर. स्पीकर सर, ना हांव सांगता मरे फुडें तुका मेळटलें म्हणून सांगता मरे. स्पीकर सर, मनोहर पर्रीकर म्हणटो हो असो मनीस जे कोणाचेर अन्याय जावप ना, सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपी. एज्युकेशन हें भाऊ साहेबान हाडलें, पण एज्युकेशनाचें जें इन्फ्रास्ट्रक्चर आहा सगळ्या गोंया भितर हें ताणें उबी केलें. हाय एज्युकेशन, जो खंयचोय गरीब मनीस फुडलें शिक्षण घेवपाक खंय कमी पडटा तेजे खातीर स्किमी करपी, तेजे खातीर पयसो दवरपी. चीफ मिनिस्टर कितले जाले गेले कांय ना स्पीकर सर, पण चीफ मिनिस्टर असो जावो जो पयशे हाडपी, पयशे तयार करपी आनी मोडपी. असो चीफ मिनिस्टर म्हणटो मनोहर पर्रीकर. एकाय लागीसान पळयला, हेजे बरोबर लागीसान काम केलां. एज्युकेशन सगळे कडेन पावोवपी. तशेंच ज्यो बी स्किमी येतात, आज लाडली स्कीम हाडली ताणें, आज ताणें गृह आधार हाडलो. आयक चर्चेर पेन्शन हाडलें. ही स्किमी हाडूनच कांय न्ही, ह्यो स्किमी हिंदू, मुस्लीम, कॅथलीक ह्या सगळ्यांक पावोवपाक जाय. खाली रिझर्व आहा तेकाच पावोवपाक जाय अशें ना. आज कॅथलीक लोक तेजे बरोबर कित्याक, आज मुस्लीम लोक तेजे बरोबर कित्याक रावलो, आज अख्खो गोंय तेजे बरोबर कित्याक रावलो. ताणें आपले वोटिंगाक फायदो जावपा जाय म्हणून करूं ना स्पीकर सर. पण आमचो गोंयचो मनीस एकूय गरीब रावचो न्ही, उपाशी रावचो न्ही. एक चली लग्नाची कांय ना म्हूण रावची न्ही. ती कॅथलीक आसूं, हिंदू आसूं या मुस्लीम आसूं, तिका खंय तरी आदार जावचो. हें दूरदृश्टी कोण काम करपी मनीस असो हो चीफ मिनिस्टर. हे गोंयचे खातीर अख्खे रात दीस फायली घेवन बसपी, स्टडी करपी, आज म्हाज्यान गोंयान कितें करपा जाता हेचो विचार करपी असो चीफ मिनिस्टर आमी गोंयान आमी पळोवना, हिंदुस्थानान पळोवना. हो चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर, जो येदो व्हडलो डेव्हलपमेंट गोंयान, जो आपूण फाल्यां मरतलो हें तें खबर आसतना मरणाक झूज दिवन आज आपल्यान कितें करपा जाता, फाल्यांचो दीस सोड, फाल्यां कितें जायत तें कोणा खबर. धरून ते मांडवीचेर उबो रावपी. ब्रिज केन्ना तयार जातलो
हे पळोवपी आणि तो तयार करपी. ऑनरेबल मिनिस्टर तुमकां 2 मिनटां दिल्या. ना ना टायम ना आमचे कडेन. दृश्टी पळोवन काम करपी म्हणटा पळय तो मनोहर पर्रीकर स्पीकर सर, जो कोट्यांनी रुपया हाडपी सेंट्रलांतल्यान आनी कोट्यांनी रुपया गोंयांचो तयार करून हो इन्फ्रास्ट्रक्चर हाडलो म्हणून आमी आज चीफ मिनिस्टर पळयतात स्पीकर सर. आज आमच्या चीफ मिनिस्टर आज हेच्या कडेन मागतात, आमी काय आमचें आव्हान आहा, फाल्यां आमी सगळे हेच्या कडेन मागतले, पण हेणें तो पयसोय तयार करपा जाय ते दिवपाक. आज चर्चिलान मागले तो करपी आनी तो एस म्हटल्यार एस तो चीफ मिनिस्टर. आज तो मनीस आमच्या भितरल्यान गेल्लो. म्हाका इतलेंच तेजे कडल्यान गोंयच्या खातीर तेणी जें केलां तें कोण विसरूं शकना. तेणें सगळ्यान व्हडल्यांतलें व्हडलें काम केलां ते गोंयचो खंयचोच मनीस उपाशी रावपाक जायना. तो मुस्लीम आसूं, हिंदू आसूं या कॅथलीक आसूं, हें तेणी करून गेल्लो आसा आनी तें फुडें ह्या आमच्या चीफ मिनिस्टरान व्हरपाक जाय. हांव मागता आमच्या सगळ्या टिमी कडेन जे मनोहर पर्रीकरान आमकां दवरला फुडें व्हरपाचें, गोंय कशें हाडचें, गोंय कशें फुडें व्हरपाचें हें तेका पळोवन आज आमी गोंय चलया. हांव मागता तुमच्या सगळ्या कडेन सरकार स्ट्रॉंग आसतलें, ऑनरेबल मिनिस्टर गोंयकाराचें आसतलें. सगळ्यांक कळ्ळें तूं कितें सांगता. देवा कडेन मागता की मनोहर पर्रीकराच्या आत्म्याक शांती दिवची. तशेंच देवा कडेन मागता तेंच्या बीजेपीकय ताकद दिवची येदो व्हडलें दूख सहन करपाक. तशेंच हांव गोंयकारा कडेन मागता की येदो व्हडलें दूख सहन करपाक, कारण काल हें पयल्या लोक रडटाले, तें दूख सहन करपाक सगळ्यांक ताकद दिवची आनी गोंय एक बरे रितीन मुखार वचचें. तशेंच आमचे 2 जाण गेल्यात, तांकांय देवान तेंच्या आत्म्याक शांती दिवची, तेंच्या कुटुंबाक हें दूख सहन करपाक ताकद दिवची. देव बरें करूं. ऑनरेबल श्री रवन खंवटे 2 मिनटांनी. दोनूच. Speaker sir, I rise to join the congratulatory motion moved by our Shri Rajesh Patnekar. I'll be as brief and crisp. 2 मिनिटां सोपयता Speaker sir. Speaker sir, Manohar bhai, we call him a great visionary. We call him one of the greatest administrators we have seen. 2012च्यान आमदार निवडून येतकर ताका सपोर्ट केलो, अपक्ष आशिल्लो. 2-3 वर्सां त्या काळान जेन्ना तो हांगा गोंयांत आशिल्लो, I supported him. At the same time, he taught us what is assembly. Assembly खातीर विशय कशे मांडप, आमदारान आपली पार्ट कशी भुमिका घेवप, हे खुबशे गायडन्स लर्निंगूय ताजे कडल्यान मेळ्ळें. स्पीकर सर, एक प्रश्न येतालो जेन्ना सपोर्ट करता तेन्ना की एकूच भितर लोकांनी म्हणप की हे वाटेन सपोर्ट करता, दुसरे वाटेन असेंब्लीन बोवाळ करता म्हणून. ताका हांवें एक दीस विचारलें, बाई म्हाका सांग आमी कितें करपाचें काय म्हणना. तो म्हाका म्हणपालो, तूं आमदार, तुजी भुमिका आसा गोंयचे विशय घेवपाची आनी तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे विशय घेवपाचे, कोणाक ओगी रावपाची गरज नासता, ती तुजी भुमिका म्हणून तुवें निभोवचीच पडटली म्हणून. स्पीकर सर, such type of advice has gone a long way in making us what we are today. It has allowed us to groom ourselves with his learnings. आणि लास्ट 2 वर्सांत सरकारान रावन स्पीकर सर कितलेशेच अशे क्लोज लर्निंग्स मेळ्ळे, whether it is administration, whether it is finance, whether how to handle governance, how to handle the departments. Individually, he put the things together. As a leader of opposition or as a CM, today we will miss him dearly. ताज्यो त्यो काडयो आसूं, his wittiness आसूनी, ताजी पार्ता आसूं to give the replies, his brilliance of understanding the subject and talking over any issues. I think, Speaker sir, we are going to miss all these things in this house. म्हणजे हांव सदांच म्हणटा स्पीकर सर की मनशाची खंय व्हॅल्यू कळटा ताज्या मरणाक कितले लोक येता त्या प्रमाणे पळोवपाक. आनी हें जेन्ना काल पयर जेन्ना हें मरण when the funeral was taking place, the lakhs of people which came from various parts, including the Prime Minister, his team, गोंया ज्या लोकांनी आपले कॉन्डोलन्सीस आपल्या प्रमाणे मांडले आयले, तातूंत एक मनशान एक खंय पावला आनी खंय मनीस पावंक शकता तें दाखयलें. डिफेन्स मिनिस्टराच्या नात्यान ताणें गोंय आनी गोंयचें राजकारण कशें आसूंक शकता तें आमकां सेंटर पर्यंत व्हरून दाखयलें, एक वळख दिली. आनी गोंयचे लोक ताका केन्नाच विसरूंक शकना. आय वूड कॉल हिम द फादर ऑफ गोवन मॉडर्नायझेशन, where today, whether it is the Atal Setu, whether it is a Mopa airport, whether it is the upgradation of things like government schools, or whether it is schemes for the people, he has ensured inclusive development which will go a long way. Last 8 words, Speaker sir, he taught us what is willpower of a person. मरणाकडे झगडून झगडून ताणें जे 1 वर्स काडलें, we have seen him very closely with the battle of life. आनी तेन्ना सुद्दां कॅबिनेट मिटिंग्स मागप, तेन्ना सुद्दां डिस्कशन करप सब्जेक्टाचेर, तेन्ना सुद्दां आमचे विशय समजून घेवप,
ब्युरोक्रेसी हर्डल्स येता ताजे वयर करून आमकां सॉल्युशन दिवप. स्पीकर सर, आय थिंक दिस हॅज given a lot of things to us. The vision he carried, the things what he carried, like Vijay said, his legacy needs to go ahead. And I think pretty sure along with Dr. Pramod Sawant as our Chief Minister, we should be able to carry it. Utpal tajo cholo, Abhijat tajo cholo, and taja family, we join them in this condolence. At the same time, Speaker Sir Babush has been a very dear friend, sharing a lot of things before being a MLA, as a MLA and later. ताजी स्टायल पळयतकूच खुबशे शिकवण ताज्या कडल्यान मेळ्ळ्या. सगळे म्हणटा 10,000 मतांनी कसो जिखलो काय म्हणून. सांगपाची बेस्ट म्हणल्यार 10,000 मतांनी लास्ट टायम जिखलो आनी कॅम्पेनूच करूं नाशिल्ली. ताजे दोळ्याचें ऑपरेशन जाल्लें. नेटी ताजी बायल आनी जोशुआ ताजो चल्यान म्हाका दिसता मॅक्झिमम कॅम्पेनिंग केलें अलॉंग विथ हिज कावन्सिलर्स, एंड दॅट मार्जीन वॉज सीन. अ मॅन हू वॉज व्हेरी हंबल, gave us a lot of learnings from that side. I pay condolence to his family also. आणि विष्णू सूर्या वाघ आमचो बरो मित्र, a multifaceted personality, a good orator. बरो नासतनाय ताका 2-3दा मेळपाची संदी मेळ्ळी आमकां, आनी तेन्ना सुद्दां त्या वळखलो त्या परिस्थितीन आनी उलोवंक ट्राय करतालो. वी वे ऑल्सो टॉकिंग टू हिम. आय थिंक देर आर दीस पीपल whom we have lost in the assembly today as colleagues, as MLAs. There are lot of learnings. तातूंत आमकां एक दिसलें की मनशाची हेल्थ is very important. When we say health is wealth, it is, I think health is very important in everybody's life. So there are learnings which we take across, but on the behalf of people of my constituency, Porvorim, and fellow Goans, I would like to join this condolence motion and pay homage to all of them. Honorable Shri Leader of Opposition. Speaker sir, आमचे सदस्य माननीय राजेश पाटणेकर आणि जे स्वर्गीय मनोहरभाई पर्रीकर, ॲडव्होकेट फ्रान्सिस डिसोस आणि विष्णू सूर्या वाघ हांचे तिनांचे बद्दल जे कोंडोलन्स मोशन हाडला तेजे उलोवपाक आनी आमच्या सगळ्या कलिगाच्या वतीन तेंचेर उलोवपाक आनी ह्या ठरावाक समर्थन दिवपा खातीर हांव उबो आसा. स्पीकर सर, हेतूंत भितर दुबद ना, कोणूच ना म्हणचो ना की तांची उणीव जी आसा आयज ते आमच्या सभाघरांत नात. स्वर्गीय आदले मुख्यमंत्री तांची उणीव आसाच आनी सगळ्यांक उणीव जाणीवतली आनी जाणोवपाक जायच. हांव सुद्दां सुरवातीच्या काळा पासून आज पर्यंत जेंचे संपूर्ण CMाची कारकिर्दी पळयल्या, लिडर ऑफ ऑपोजिशनाची कारकिर्दी पळयल्या आनी तेजें काम करपाची पद्दत पळयल्या. खूब जाणांनी वर्णन केलें आनी खरेंच तेंची एक काम करपाची पद्दत अशी आसली की प्रत्येक सब्जेक्टाचेर, प्रत्येक विशयाचेर कट तेंची आसली. कसले हेजेर आनी एक हांव सदीच उल्लेख करी किंवा म्हज्या मतदारसंघाच्या लोकांक किंवा आमच्या कलिगा कडेन सुद्दां हांव केन्ना तेंचे एक हांचे बद्दल उलोवप करी की ते उलयता आसतना जर केन्ना मेळपाक गेले डेवलॉपमेंटा विशयी कितें जर आमी जर गेले तेंचे फुड्यान जाल्यार ते फायलीचेर पळय, फायली करेक्शन करी, सगळें पळोवप आनी फायली कडेन कॉन्सन्ट्रेट करता आसतनाच त्याच बरोबर फुडलो मनीस जो येता आनी तो कितें उलयता तें तितल्याच बारीकसाणेन आयकप आनी तेका प्रत्युत्तर दिवप, समजून घेवप, हें टॅलंट तेंचे कडेन आसलो की एकच बरोबर 2 कडेन तेंचे तितलेंच मन हें जाय. म्हळ्यार अशें अनेक टॅलंट जेचे फुडें आसलें. आमी सगळ्यांनी मानपाकय जाय की गोंय राज्य ल्हानचें राज्य आनी ल्हानच्या राज्याचो मनीस एक भारताचो डिफेन्स मिनिस्टर, रक्षा मंत्री जाता, हें मोठें सगळ्यांक आमकां गर्व आसपाकच जाय. त्याच बरोबर हांव एकच म्हणटलो की इतली हे बरे गूण आसात आनी सगळे तेमी आमी सगळ्यांनीच हें मानपा जाय आनी मानून कौतूक केल्यार इतल्या पुरती मर्यादेत न रावता प्रत्येकानी त्या प्रमाणे वागपाचो किंवा तेंची बरी गूण आसात ते घेवपाचोय प्रयत्न जावपा जाय. नाल्यार तेंची वती स्तुती केली, बरें उलयलें, हें जालें आनी कार्य करता आसतना तेंचे गूण कडेन लागीं सुद्दां धरली ना जावपा जायना. प्रत्येकानी खुबशें उलयलां तेंच्या गुणा बद्दल बरें उलयलां आनी आसा बी, पूण ते खरें त्या गुणा प्रमाणे वागपाचो प्रयत्न जावूं जाय. आयज तेमी सगळे घटक पक्षांक घेवन ज्या पद्दतीन सरकार चलयलें गेली 2 वर्सां तातूंत भितर कौतूक तांकां दाद दिवपाची. लोकांनी मॅन्डेट दिली नसली खरी, पूण तरी देखून ते कौशल्यच शेवटी सरकार घडयलो आनी इतले सगळ्यांक फौज घेवन ते 2 वर्सां पर्यंत वेवस्थीत चलयलें बी. ही एक कॅपेसिटी तेंची. हे असल्यो काही खुबश्यो गजाली आसात तातूंतल्यान तांकां तेंची ज्यो आसा जे गूण, जे कार्य आसा हें कार्य कोण विसरपाक शकना. आयज जेन्ना हांव सुद्दां गेली 2 वर्सां लिडर ऑपोजिशन जालो आनी तेन्ना साकून जेन्ना हांव सुद्दां खास करून एप्रोप्रिएशन बिलाचेर शेवटी उलयता बजेटाच्या टायमाक तेन्ना काही
लिडर ऑपोजिशनाचे पयलींचे भाशणां हांव काडटा पळयता पयलीं प्रत्येकान कशें काम केल्लें आसा आनी तातूंत भितर न चुकता आदले मुखेलमंत्री आदले लिडर ऑपोजिशन त्यांची स्पीच हांव मुद्दम घेता सभापती वचून पयलीं हांव घेयी आनी तेय पळय कशे पद्दतीन एज ए लिडर ऑपोजिशन रिप्लाय दिता आसतना सगळे मिनिस्टरांनी जाले उपरांत एप्रोप्रिएशन बिलाचेर उलयता आसतना कशें ते उलय तें हांव जाणून घेयी आमचे काही लोक असले तेंचेय जाणून घेयी म्हणटकीर हे सगळ्यो गजाली आसतना तेंची प्रत्येक विशयाची जर पकड आसली हातूंत दाद ना पूण शेवटी परत एकच सांगतलो हांव की हे सगळ्यो गजाली करता आसतना त्यो बरी गूण बरी कार्य ह्या सगळ्या बाकीचे जे आतां भाजपाचे लोक आसात तेमी ते पाळपा जाय त्यांचो तेमी पाळपाची गरज आसा नाजाल्यार फक्त लिडर म्हणून आदर्श म्हणून फुडें दवरलो पूण कार्य करता आसतना वेगळें केलें अशें जावपाक जायना आदर्श जेन्ना फुडें दवरता त्या प्रमाणे त्या मनशाच्या आदर्शा प्रमाणे वागपाचो प्रयत्न जावं जाय हें म्हाका दिसता खरी श्रद्धांजली आसतली दुसरें आदले डेप्युटी CM आनी आदले लॉ मिनिस्टर म्हापशेचे आमदार तेजेरय आतांच बाब रोहन बाब उलयले आनी खऱ्या अर्थांनी क्रिस्तांव भाव जावन सुद्दां हिंदू मेजॉरिटी आसलेल्या भागांक 10,000 लीड घेवप हें सोंपी गजाल न्ही म्हजे आनी तेंचे समान लागींचे हांव ते लगभग बरोबरच फाटीं MLA जाल्ले आनी तेन्ना साकून ते पयली फावटी जेन्ना MLA जाले तेन्ना हांव पयली ZP मेंबर आनी मागीरचो कार्यकाळ सगळो आमी बरोबर तेंचे बी अनेक फावटी SIP पळय जेन्ना विरोधी बाकार बसले आसतना बी आनी मिनिस्टर आसतना बी प्रत्येक विशयाचेर बरी स्टडी करप कमी उलोवप पूण मुद्द्याचेर उलोवप दुसरें केन्नाच विरोधकांचे प्रश्नाक रिप्लाय दिता आसतना घुंवडावन दिवप ना सरळ सांगप आसा आसा ना ना पण सरळ म्हणजे मनांतल्यान बऱ्यापैकी उत्तर दिवप जे विरोधक सुद्दां समाधान आसतले आनी काम करता सुद्दां केन्नाच भेदभाव करप ना अशे पद्दतीन तेणी कार्य केल्लें आसा तांकां हांव म्हज्या सगळ्या कलिगाच्या वतीन श्रद्धांजली दिता तिसरी जे आसात विष्णू सुर्या वाघ जे आदले आमचे उपसभापती तांचे बद्दल बहुजन समाजा भितर तेंचें जें कार्य जें आसा तें कोण विसरपाक शकना तें अनमोल अशें कार्य केल्लें आसा ते अश्टू पयलू आसलेलेच प्रत्येक फिल्डाचें ज्ञान तांकां लेखक जावं जे ते वक्ती कशे पद्दतीन कशें भाशेचेर तेंचें वर्चस्व हें सगळें जर पळयत जाल्यार तेंची केन्नाय ते हांगा सभाघरांत बसता आसतना पयलीं आमदार ह्या नात्यान ते जे उलोवपाक लागले जाल्यार ते सगळे सदस्य आमचे मुद्दम जावन तेंचें भाशण आयकप खंयच्याय स्पीच म्हणजे खंयच्या लँग्वेजींतल्यान ते उलोवं इंग्लिशींनी उलोवं हिंदीनी उलोवं मराठींतल्यान उलोवं एकदम उलयता आसतना आयकन दिसपाचें अशें खुबशे गजाली अश्यो जेन्ना म्हाका एक याद जाता म्हज्या मतदारसंघाक 2007च्या इलेक्शनाक सुद्दां एक जाहीर सभा आसली आनी ते जाहीर सभेक येवन तेमी एक 15 मिनटाचें उलोवप केलें आनी 15 मिनटाचें उलोवप केले उपरांत थंयच तेणी म्हजेर आनी म्हजे जे विरोधक आसले तेंचेर अश्यो कविता घडयल्यो उलयताच आनी इतली प्रमाणात त्या मिटिंगेचो असर म्हणटा असो 2007 बाळ्ळी ह्या भागांत मिटींग जाल्ली म्हणजे असो एक वक्तो ज्या उलोवण्या भितर एक ताकद आसली हे मनशाक हांव श्रद्धांजली अर्पीत करता तिनी जे मनीस आसात जे मोठे मनीस आसात तांकां सगळ्या आमच्या 14 आमदाराच्या वतीन हांव तांकां श्रद्धांजली अर्पीत करता देवा कडेन मागता तेंच्या आत्म्याक शांती मेळची फॅमिलीक तेंच्या बळ दिवचें हें सहन करपाक आनी शेवटी स्पिकर एकच रूल 125 मोशन विदावट नोटीस पुलवामा हांगा जे 40 जवान आमचे शहीद जाले तेजेर आमी सभाघराच्या वतीन म्हज्या कलिगे वतीन तांकां श्रद्धांजली अर्पीत करपा जाय की तेमी रक्षण करता आसतना बलिदान दिल्लें आसा त्या 40 जवानांक हांव श्रद्धांजली अर्पीत करता स्पीकर सर फक्त एक करेक्शन करचें सुरवात केल्ली तेन्ना चुकून उच्चार कॉंग्रॅच्युलेटरी जालो वीच वॉज कॉन्डोलन्स इट इज ऑलरेडी ऑनरेबल श्री सुदीन दावलीकर सुवाती माशय सगळेच उलोवंक सोदता बाबा राजेश पाटणेकरान नेक्स्ट टायम जो दुखवटा कंडोलन्स मोशन जे हांगा मांडलां माननीय कैलासवासी मनोहर पर्रीकर एडवोकेट फ्रांसीस डिसोजा आनी बाब विष्णू सुर्या वाघ हांचेर ताजेर 2 शब्द उलोवपाक हांव आनी तांच्या फॅमिलीक जे दुख्ख जालां तें दुख्ख सोंसपाक तांच्या फॅमिलीक आदार दिवचो ह्या खातीर हांगा 2 शब्द हांव उलयतां माननीय मुख्यमंत्री जे आज आमच्यांत ना ते मनोहर पर्रीकर हांची आनी म्हजी ओळख सादारण 1984 एक कुशल संघटक जनसंघाचे आनी त्या नंतर जी कामां तांणी गोंयांत त्या पक्षाच्या माध्यमांतल्यान भारतीय जनता पक्षाच्या हातूंत केली ती जर पळयत जाल्यार
ते युनिक संघटन तांणी त्या वेळार बांदलें. म्हाका याद जाता 1984 की जेन्ना माननीय अडवाणीजी किंवा जे दिवंगत पंतप्रधान अटल बिहारी वाजपेयी गोंयांत येताले तेन्ना ते डोनेशन्स एकठांय करताले आनी ती डोनेशनां कशी एकठांय करप की सिलेक्टेड मनशां कडेन वचून आनी ती बी कशी 2000 रुपया 1500 रुपया 3000 4000 कारण हांव एक तातूंतलो मेंबर आशिल्लो. आय वॉज अ बिल्डर दॅट टायम. आनी जेन्ना हें वाडत गेलें 1989 जेन्ना भारतीय जनता पक्ष आयलो आनी तांची संघटना सबंद तालुका वायज तयार जाली तेन्ना तें संघटन घेवन ताणें भारतीय जनता पक्षाक आमच्या मगो पक्षा तर्फे 1994 निवडणूक लडयली. हांव एक कळपा खातीर सांगता 1994 निवडणूक युती करून लडयली आनी 1994 ते ताका 2000 लागले. 2000 पर्यंत ताणें मंत्रीपद घेवना. आज आमकां हांव उलयता कित्याक की आज पळय प्रत्येक आमदार जाले बरोबर मंत्रीपद घेवपाक सोदता. ताजे वयल्यान हांव हें उलयतां. 1994 ते 2000 पर्यंत ताणें जेन्ना हांव ताजे बरोबर 1999 आयलो तेन्ना म्हाका ताणें पयलीं सांगलें की येवन पयलीं सभागृहांत कितें कर जाल्यार सगळे एक्ट रुल्स एंड रेग्युलेशन शीक. हें ताजें ध्येय आनी धोरण आशिल्लें. आनी थंयच्यानूच आपूण जर सगळें शिकतलो आपूण जर सारको वागतलो जाल्यार ह्या गोश्टीची जाणीव प्रत्येकाक आसपाक जाय जी मनोहर पर्रीकरान आमच्या सारक्या करून दिली. काम करता आसतना ताणें केन्नाच फाटीं पळोवना. मागीर ते रक्षा मंत्री म्हणून आसूं किंवा ओपोजिशन लिडर म्हणून आसूं किंवा मुख्यमंत्री म्हणून आसूं तांचे 3 गोश्टी हांव नमूद करतां जे आज आमी सगळे भोगता. पयली गोश्ट 2002 ताणें डिसिजन घेतलें की जशें स्टेट अर्बना हॉटमिक्स रोड आसता तशे रुरल रोड्स प्रत्येक गांवांत हॉटमिक्स आसचे आनी तें इम्प्लिमेंटेशन 2002 आमच्या सरकारान केलें. तेन्नाच दुसरें डिसिजन ताणें घेतलें की GSIDC ओपन करप आनी जे नदी आसा त्या नदयेचेर ब्रीज बांदप आनी तें काम ताणें चालू केलें आनी त्या खातीरूच आमकां इतले ब्रीज आमकां दिसपाक लागले. आनी तिसरें वेरी इम्पॉर्टंट डिसिजन जे दैनंदीन जिवनांत आमकां उदकाची पुरवण जाय पडटा. हे डिसिजनांत जरी आमी थोडे कमी पडले आसत तरी 2004 24/7 वॉटर सप्लाय गांवांत प्रत्येक घरांत दिवचो हें डिसिजनूय माननीय मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकराच्या माध्यमांतल्यान आयलां. आतां तें पूर्ण करप आनी ती खरी श्रद्धांजली ताका आसा. ह्या सभागृहांत आमी सगळ्यांनी एकठांय जावन हें पूर्ण करपाची आवश्यकता आसा आनी ते नोंद ह्या सभागृहांत आसपाक जाय. तिसरी गजाल नॅशनल हायवेचे प्रोजेक्ट आसा. 14,000 कोटीचे आज प्रोजेक्ट चल्ल्या. तातूंत सगळ्यांत म्हत्वाचो जुवारी ब्रीज आसा आनी हो जुवारी ब्रीज जावचो एक एस्थेटीक व्यू ह्या जुवारी ब्रिजाक आसचो म्हणून जवळ जवळ 24 मिटिंगो ताणें दिल्लीक अलॉंग वीथ मी आनी दिल्लीचे सगळे इन्क्लुडींग नितीनजी गडकरी हांचे बरोबर घेतल्यो आनी इतलेंच न्हय तर हें काम चालू करपाक चालू केलें. म्हाका हांगा हांव नमूद करतां जुवारी ब्रीज कंप्लीट जाले नंतर हो जुवारी ब्रिजाक म्हाज्या मना प्रमाणे आनी आमच्या सरकाराच्या मना प्रमाणे ह्या जुवारी ब्रिजा माननीय आज जरी ते आमच्यात ना तांचें नांव दिलें गेलें वतलें आनी ताचें परमिशनूय आमी सेंट्रल गव्हर्मेंटान धाडटले. इतलेंच न्हय जे 2 पिलर नदयेंत येता जुवारी नदयेंत आनी येता वता आसतना दोनूय सायडीन माननीय कैलासवासी मुख्यमंत्री मनोहरजी पर्रीकराचे मोठे फोटो ताजेर आसतले हाजी देख आमचें हें गव्हर्मेंट घेतलें. आज श्रद्धांजली अर्पण करता आसतना काही गोश्टी हांगा नमूद करपाच्यो आसात ज्यो बाबू आज आमचे माननीय मगो पक्षाचे आमदार आनी मंत्री बाबू आजगांवकारान नोंद केल्या की गरीब जनतेक हातभार कसो लावप आनी गरीब जनतेक स्किमी कश्यो पावोवप हेंय तांच्या हातूंतल्यान एक कुशल संघटक आज आमच्यांत ना आनी तो वचप हें आमचें नुकसान आसाच. गोंयचें नुकसान तर आसाच पूण देशाचें नुकसान आसा आनी त्या खातीर आज ह्या सभागृह मुखार वता आसतना आमी प्रत्येक तांच्या मनांतलें जें स्वप्न आशिल्लें तें पूर्ण करपाक आमी जबाबदारीन प्रयत्न करपाक जाय.
त्याच प्रमाणे आजचे दुसरे कंडोलन्स मोशन ॲडवोकेट फ्रांसीस डिसोजा हांचेर आसा. फ्रांसीस आनी हांव एक बरे मित्र, रायट फ्रॉम ही वॉज कावन्सिलर, आनी ताजें सौम्य स्वभाव आनी बरें उलोवप हाका लागून मित्रत्वाचें नातें ताणें म्हजे कडेन केलें तशें कितलेशेच लोकां कडेन केलें. आज तो आमच्यात ना, पूण ताणें केल्लें काम आमी नक्कीच याद दवरतले आनी खंयच्या तरी प्रोजेक्टाक ताजे बरोबरूच ताजें सगळें दाखयतले ह्या बद्दल दुमत ना. तिसरे मनीस आसा आमचे माननीय विष्णू वाघ, मगो पक्षाचे 1984तले युवा नेते आनी त्या नंतर भारतीय जनता पक्षातले आमदार, एक साहित्यीक, दिग्दर्शक, नाटककार, संगीत प्रेमी आनी प्रचंड भाशांचेर प्रभुत्व आशिल्ले मनीस आज आमच्यात ना. साहित्यात जशें भरपूर नुकसान जालां तशेंच आमच्या सभागृहाचें आनी गोंयकारांचें नुकसान जालां. तांकांय हांव आज कंडोलन्स मोशनाक तेंको दितां आनी हे सगळे आमचे जे ठराव घेतल्या ते तांच्या कुटुंबियां पर्यंत पावोवचें अशें नमूद करता. देव बरें. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री प्रमोद सावंत. आज पयलीच फावटी ह्या सिटा वयल्यान हांव उलयतां ह्या सभागृहांत. पळयता की शोकदर्शक प्रस्ताव श्री राजेश पाटणेकर हांच्यांनी मांडलो. कैलासवासी श्री मनोहर पर्रीकर, भारतीय जनता पार्टीचे नेते, गोंय राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, आमी जशें म्हणटा की आमदार, विरोधी पक्ष नेते, मुख्यमंत्री आनी देशाचे संरक्षण मंत्री हे आमच्यात आज ना. तशेंच त्या बरोबर ॲडवोकेट फ्रांसीस डिसोजा आनी कैलासवासी विष्णू सुर्या वाघ हांचेरूय हो विश्वासदर्शक प्रस्ताव आसा. आज चड उलोवचो ना, कारण आमी विश्वासदर्शक ठराव पास करपा खातीर हे स्पेशल हावज आशिल्लें. सगळ्यात पयलीं त्यांच्या फिनरल सेरेमनीक जे अति माननीय व्यक्ती हे येवन गेले. आमी जशें म्हणटा की सगळ्यांनी उलयता आसतना तेंच्यो सगळ्यो गोश्टी सांगल्योच, बट लाखांनी लोकूय आयले. अति माननीय व्यक्ती देशाचे पंतप्रधान माननीय मोदीजी हांगासर आयले, देशाचे संरक्षण मंत्री त्यो आयल्यो. त्याच बरोबर आमचे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आयले, माननीय नितीन गडकरी हांगासर आयले. त्याच बरोबर स्मृती इराणी जी आयले, बिहारचे डेप्युटी CM सुशील कुमार मोदी ते हांगासर आयले आनी वेरियस मेंबर ऑफ पार्लमेंट हांगासर उपस्थित रावले. कितलेशाच विधानसभेतले आमदार वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान हांगासर आयले. कितलेशाच जाणांनी वेगवेगळ्या लोकांनी स्वता फोन करून म्हाका आसतले किंवा बाकीच्या सगळ्यांक फोन करून तेंच्या बद्दल दुख्ख व्यक्त केलें. हे तशेंच पूर्ण देशभर प्रसिद्ध आशिल्ले अशे नेते आशिल्ले. आमी जेन्ना म्हणटा की कार्यकर्ता ते जननेता ह्या पद्दतीत एकदम सामान्य कार्यकर्तो पासून जननेता कशें जावप हें तेंच्या कडल्यान शिकचेंच न्ही, तर तेंच्यांनी घडोवनूय दाखयलें. आपूण जशें जालें तशेंच तांच्यांनी गोंयानूय बी. आज हांव जर हांगासर बसला आसत, हांव सांगतलो मनोहरभाई पर्रीकर हांच्याच खातीर हांव आमदार जावपाक शकलो, सभापती जावपाक शकलो आनी आज मुख्यमंत्री जावपाक शकलो. तेंच्या कडून खूब कितें शिकलो आनी तांच्या फाटल्यान तांची जी स्वप्नां आसा ती पुरी करपा खातीर म्हाज्या बरोबर म्हाजे सगळे कलीग हे वांगडा आसतले. हांव फक्त म्हाजे कलीग न्ही, विरोधकांतले जे आसा ते म्हाजे कलीग सगळ्यांनी म्हाज्या वांगडा रावचे. पुराय गोंयकार सुद्दां तांची स्वप्नां ही पुरी करपा खातीर म्हज्या बरोबर आसचे अशी विनंती करता. आनी चड कांयच न उलयता संत रामदास स्वामी हांच्यांनी शिवाजी महाराजाच्या बद्दल उलयता आसतना एक दोनूच लायनी सांगलेल्यो. निश्चयाचा महामेरू, बहुत जनांशी आधारू, अखंड स्थितीचा निर्धारू, श्रीमान योगी. शिवाजी महाराज जर राजा कशे आशिल्ले हे संत रामदास स्वामी हांच्यांनी ह्या दोन लायनींतल्यान सांगलेलें आनी तें पुराय जगाक कळ्ळें. हांव म्हणटा फक्त म्हणजे लिमिटेड हेच्या खातीर न्ही,
ह्यो 2 लायनी सांगल्या उपरांत म्हाका दिसता आनीक व्हडलेशें हांवें कांयच उलोवपाची गरज ना की तेंच्यांतले सगळे गूण हे आमकां सगळ्यांक ज्ञात आसा आनी ते आमी फुडें व्हरपा खातीर आमी सगळे जाण सदोदीत कार्यरत रावुया अशें म्हाका दिसता. आमच्या बरोबर आमच्या विधानसभेंतले वांगडी माजी उपमुख्यमंत्री श्री फ्रांसीस डिसोजा हे तशेंच अभ्यासून नेतो आशिल्ले. म्हाका खूब लागीं आशिल्ले. खुबशे तांच्या कडल्यानूय हांव शिकपाक शकलो. हांव तांकांय श्रद्धांजली दिता. तांच्या घरच्यांकूय हे दुख्ख सावरपा खातीर शक्ती मेळची. माजी उपसभापती श्री विष्णू सुर्या वाघ खूब म्हजे जुने मित्र, आमदार जावच्या पयलीं पासून साहित्यीक आनी सामाजीक चळवळींतल्यान फुडें आयिल्ले. तांकांय हांव श्रद्धांजली दिता आनी हो श्रद्धांजली शोक प्रस्ताव तांच्या सगळ्यांच्या घरच्या पर्यंत पावोवचो इतकीच विनंती करता आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. देव बरें. Words cannot express the tremendous grief our nation is experiencing over the passing away of a legendary Goan from my very own Parra village. Ex-Chief Minister of Goa, ex-Defence Minister of our country, India, our own Bhai, late Manohar Gopal Krishna Prabhu Parrikar. Let our silence in this house speak that words can't. Goans will always remember you. All I can say, you are our eye in the sky. Speaking on late ex-Deputy Chief Minister Shri Francis D'Souza, a man, a simple, a humble, a person who joined our ex-Chief Minister Manohar Parrikar 22 years, 23 years back. And at that particular time, I think he was the first leader of the minority who joined Shri Manohar Parrikar and the BJP. And he also showed us the way. And I can only say that we are missing him in this house. He used to always guide me and tell me so many things. He has also guided me in this house how to speak and what to do. I am also speaking today on a great orator, a speaker, our ex-deputy speaker of this August House, Vishnu Surya Vag. म्हाका दिसता तेचे असलो ओरेटर ह्या हावजान नासलो. जी ओरेटरी करतालो, जे स्पीकिंग करतालो टू द पॉयंट, and he used to bring the real issues of Goa in this house. We are missing him today. And I would request this August House and also the government of the day, जे Honorable Sudin Davlikaran म्हटला की जुवारी ब्रिजांचे नाव मनोहर बाईच्या फाटल्यान आमी दवरतले, असोच आमचो विष्णू सुर्या वागा खातीर आमच्या कला अकॅडमीन एक आर्ट गॅलरी धाकटुली करची असो म्हाजो रिक्वेस्ट. कल्चर मिनिस्टर आनी म्हापसाचो नेवो बस स्टँड जो तुमच्या अंडर येवपाचो आहा ताका फ्रांसीस डिसुजाचें नांव घालचें, हें आमचें रिक्वेस्ट आहा to the Honorable Chief Minister and to the PWD Minister. Please stand silently for 1 minute of reflection and respect.
बसपाक हरकत ना. The House shall unanimously adopt the condolatory motion. The sentiments of this House will be conveyed to their families. Let us observe. This House of the Speaker has received a message from the Governor. Now I will read the message. In terms of Clause 2, the Article 175 of the Constitution of India, I hereby send the following message of consideration in the Legislative Assembly, that the floor test be held on or before 21/3/2019 for proving the majority as early as possible, but surely during the course of the same day. The only agenda for the day would be holding of a floor test to determine whether the Chief Minister administered the oath of office has support of the majority. The result of the floor test may be conveyed to me immediately after conclusion of the floor test, and the entire proceedings of the House may also be sent to me. Mridula Sinha, Honorable Governor. The motion of confidence, the Chief Minister may move the motion. Sir, I beg to move that the House express its confidence in Council of Ministers headed by Dr. Pramod Pandurang Sawant. The motion is before the House. I will now only कळीत करता की आमचो बाप पांडुरंग मडकयकर may sit and raise his hand. May sit and raise his hand. I will now put the motion to the vote of the House. Those in favor of the motion may stand. Abhirao. Churchill Ram. Babu Varol. Count. Those against the motion. Count घेतलो. Those, please sit. Count घे. Count. 20. त्याचं झालं 20 प्लस त्यात लागलं झालं त्याचं. तुम्ही बसा. Those against the motion may stand. मी डिव्हिजन म्हणजे पहिलेच मागले. Please count. डिव्हिजन म्हणून संधी दिली ना. Total 20 versus 15. The motion is carried. Speaker sir. एकूच मिनिट. फक्त मोशन ऑन कॉन्फिडन्स जाल्या उपरांत एकूच 2 मिनटान उलयता. तुम्ही सगळ्यांनी जो माझेर विश्वास दाखयला, माजी मुख्यमंत्री मनोहरभाई पर्रीकर हांचो सक्सेसर म्हणून ह्या खुर्चेर बसपाची जी म्हाका संधी मेळ्ळा, ते हांव चड म्हाज्या भारतीय जनता पार्टींतलो सामान्य कार्यकर्तो, थंयच्यान युवा मोर्चाचो अध्यक्ष, युवा मोर्चाचो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, पार्टीचो जनरल सेक्रेटरी, वेगवेगळी पदां भुसयता आसतना आमदार ते सभापती वयल्यान मुख्यमंत्री ह्या पदाचेर आयज पावला. ते पयलीं म्हज्यातलो कार्यकर्तो. हें जें काम आसा हें सदोदीत आमी जशें म्हणटा की अंत्योदय तत्वाचेर काम करचें, समाजांतल्या शेवटच्या मनशा पर्यंत प्रत्येक काम पावोवचें, आनी तें काम पावोवपा खातीर एकट्या दुसऱ्या फक्त मुख्यमंत्री, मंत्री, आमदार हांचेंच न्ही, तर म्हाका दिसता समाजांतल्या प्रत्येक मनशाचें हें काम आसा. आनी हें काम करता आसतना तुमची सगळ्यांची मदत ही आमकां लागतली, गोंयकारांची मदत ही लागतली. आनी शेवटी वयता आसतना इतकेंच सांगता की मनोहरभाईन जी वयता आसतना मॅसेज दिल्ली, बी पॉझिटिव्ह, हीच जर मॅसेज घेवन आमी फुडें वचत जाल्यार गोंयचें उज्वल भविश्य आमी घडोवपाक शकतले. आनी सगळे मेळून काम करचें इतकें सांगून म्हजी 2 उतरां पुरी करता. देव बरें करूं.